सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवस उपकारांक तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोळी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियाळता पातकी जिणी भगस्वन मागता आधार कृपा बेसावाशेता सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवस उपकारा तुझ्या गीता गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता. मोगाल पवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी एमिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. एमिसाच्या बलिदानाचे ते सवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन मीस पेटयता प्रिन्स्टन लोबो पवित्र काळजो वाडो, जॉन्सन डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी नित्यादर वाडो, लविटा ग्लेन सल्डाना पवित्र काळजो वाडो, हिल्डा रेबेल्लो लानफूल वाडो, मरिया मॉरस लानफूल वाडो, आयरिन सिक्वरा नित्यादर वाडो, रिचर्ड डिसोजा बिंदूर देवदीन संतान डिसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता राजेश जेन रोड्रिगस आनी कुटाम सांजूद वाडो, देवदीन संतान डिसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता फ्लोरा डिसोजा आनी कुटाम सांजूद वाडो, देवदीन चार्ल्स आनी हिल्डा कुटिनोच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता फ्लोरा डिसोजा आनी कुटाम सांजूद वाडो, देवदीन हेनरी क्वाड्रसच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता मार्क सेवरीन डिसोजा मदर तेरेजा वाडो, देवदीन हेनरी क्वाड्रसच्या आत्म्या बसोन मीस पेटयता हेनरी लोबा आनी कुटाम पवित्र काळजो वाडो, देवदीन आनंद डिसोजा आत्म्या बसोन मीस पेटयता बेनेडिक्ट डिसोजा किन्नी गोळी. ह्या सरू ते सवांगाचेर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी जे कितें घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी हांगासर आसा सकड सोमयाच्या पांयांतळ समर्पण करया. सोमयाची मजत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोमयाच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी एवकारिस्ताच्या मेसाबावारी सांगाता जमल्या. आज आमी सद्या काळाच्या 19व्या आयताराची देवस्तुती आचरण करता. आयची देवस्तुती आमचो बावार्थ तीर सांबाळून विश्वासी साकर जावच्याक उलो दिता. येवकारिस्त सोम्यान आमकां दिल्लें वर्तें देणें. आमी संभ्रमचो येवकारिस्त सोम्याच्या वावरांत विश्वासी जावंक आदार. येवकारिस्तान सोम्याक बावार्थान सेवन ताची विश्वासी साकरां जावच्या कृपा मागया. आज भारताची पवित्र सभा राष्ट्रीय युवा जणांचो आयतार संभ्रमता. हो संभ्रम पवित्र सभेक युवा जणांनी दिवचो वावर, तांची उर्बा सकत बरेपण आनी गूण बावार्थ पारखून तांचे तेई संतोष पावोवंक आपोवणें आसा. राष्ट्रीय युवा जनांच्या दिसा तुमी मुझे साक्षी, कित्याक सुरूतावन मुझे सांगाता आसात म्हणलो संदेश नियाळोवंक उलो आसा. आमी एकसुरी न्हय, देवाची सकत आनी कृपा आमच्या जिविताच्या मेटामेटांनी आमचे सांगाता आसा. आज आमी संभ्रमचें हे अर्घ बलिदान बावार्थाचें बरवशाचें आनी युवा सक्तेन भरिल्लें आचरण जावं म्हण मागतना आमी सर्व देवाची भुरगीं म्हणलें वळखून बावार्थ जिवाळ करच्या दिशेन एकवटान बरवशाची यात्रिका जावन फुडें सोमकोंक ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाचनो देवपुताचें येणें औचित्य आनी चिंतनांतल्या घडये येता आनी त्या खातीर आयची देवस्तुती आमकां हाच्या इंट्रोडक्शनांत आमी आयकल्ले बरी बावार्थांत आनी बरवशान जियोवन एक विश्वासी साकोर जावन जियोवंक आमकां आपोवणें दिता आसतना
ह्या मिसाच्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेता आसतना आमच्या अंतस्करणाची आमी जडतीकरण पळोवया. हांव न्ही जायगे देवाच्या त्या येण्या खातीर आमच्या सोडवणदाराच्या परत्यान जे येण्या खातीर हांव सदांच विश्वासान राखून आसांगी या ना. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आसतना ही कृपा मेळच्या खातीर आज आमी विशेष करून मागया. एक घडीभर आमी मावून रावया. आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करया. केल्लीं पातकां सुखी गुन्यांव आमी वळखून घेवन जेजू कडचें आनी एकामेका लागचें बक्षान आमी मागया. हांव पातकें सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनाचे दोन तोंडांत उसारून वायट बरी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बड अपराध. ह्या पासून तुवें सदांच सांबाळ मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमचे पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत देवागुण सर्गी आणि शांतिताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्विचाराया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरा सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढाय. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या घोसलाय आमचे मागे मानून घे. कित्या पवित्र त्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्रत्म आमकां दिवन तुवें आमकां तुजें भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमचें काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बसयल्लें दायज आमी जोडिशें कर. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जन्वयाच्या पुस्तकांतलें वाचा. ती रात आमच्या पुर्वजांक फुडें स्कळीत केल्ली
कित्याक आपणे कसल्या सपुताचेर विश्वास दवरलो म्हूण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें. तुजी परजा प्रामाणीक मनशाचेर सोडवणीची आनी आपल्या दुस्मानाच्या नासाची प्रतिक्षा करीत आसली. कित्याक तुवें आमच्या दुस्मानाक क्यास्त लायली तेन्ना तुवें आमकां तुजेशी आपूण मैमेवंत केली. आशिर्वादांनी तशें आकांतांनी तुज्या बागेवंतांनी वांटो घेवंक जाय म्हूण बऱ्या मनशाच्या बागेवंत भुरग्यांनी गुप्ती बलिदानां भेटयलीं आनी एका मनान हो देवाचो कायदो म्हूण मानून घेतलो. हाचे आदींच तीं आपल्या पुर्वजांची स्तुती गितां गावंक लागलीं. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परा आपले दायज घेतला तो लोकागी. सर्वेस्परा उल्हासाची गीतां गाया विधी काळजाच्या असली स्तुती सोपता. जी परजा सर्वेस्पर सपलो देव म्हण गाता. जे परजेक आपले दायज करसल्यान ती करीस भारी. सर्वेस्परा आपले दायज घेतला तो लोकागी. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती असलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर परमेश्वराचेर जखमेर नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली वार्ता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सर्वेस्परा आपले दायज घेतला तो लोकागी. सर्वेस्परा आपले दायज घेतला तो लोकागी. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, भवार्थ म्हळ्यार आमी बरवसान आसांव त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशान आमकां आसा ती खात्री. भवार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले. भवार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायज अशें मेळचो आसलो त्या गांवाक वचोंक तो भायर सरलो. आपणे खंय वेचे म्हणून ताका कळीत नासलें जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भवार्था वरवीं बसयिल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबान तो जियेलो. देवाची तिस बसवणी घेतिल्ले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडिल्ल्या शारांत जियेवंक अब्राहम राखून आसलो. भवार्था वरवींच साराक गर्भेस्त जावची सकत मेळिल्ली. आवय जावची प्राय तिका उतरल्ली तरी आपणाक बसवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भवार्थाक लागून मरोंक लागीं पावल्ल्या एक मनशातान मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्या वेळेचे रेवे बरी मेजूक जायना तितली संतत उपजल्ली. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार.
पाटी चलयता हालेलुया 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 सर्वस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका, तुमकां आपणाचे राज दिवं तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमचे आस्त बदी विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजाना तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सराना तसलें दिरवें पुंजाया. थंय सोर सरशी येना, सणस खांतोवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. तुमचे खांबार बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी पाटिंगारा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्तें करतल्या साकरा बरी तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदळा पाटी येत गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनूच रावतात. आपलो धनी पाटी येतना जागे रावन तयार आसात ते साकर बागीस सई. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनीस आपलें खांबार बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानीर वा फांत्यार येतना जागे आसात ते साकर बागीस सई उगडास दवरा. सोर अमकेच वेळार येता म्हूण गोरसो धनी जन आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडूंक तो सोडतना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापोत येतलो. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सुमया ही ओपार तूं आमकां सगी हेरां सोमेस्ता म्हूण सांगताय. सुमयान जाप दिली तर धनियान आपल्या घरदाराची काबारदारी घेवं आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नमियारलेलो पाती नेसो आनी बुदवंत कारबारी म्हळ्यार कोण तो. आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करनासलेलो साकोर बागीस सई. सतत हांव तुमकां सांगता, तो ताका आपले सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो. पूण तो नावकार म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकय वेळ आसा म्हणून चिंतून आपल्या साकरणेक कश्टी जाल्यार आनी आमाल सरता पर्यान पियोवन पडा जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंतनातल्या घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासाची गत तांकां थारायतलो. आपल्या धनयाची कुशी जाणा आसोनी ती पाळोवंक तयार करिनात जाल्यार नौकरांक मारून बडयतले. पूण आपल्या धनयाची कुशी नेना आसोनी जर कोण शिक्षा फावो जावचे तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडतले. कित्याक जाका चड दिलां ताचे लागचें चड घेतले आनी जाका अदीक चड दिलां ताचे लागचें अदीक चड पाटी विसारतले. देवाचे उतार हे वादनी तुका प्रिसा. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयण्यानो, आयच्या ह्या वाचपांचेर नदर घालतना म्हज्या उडासाक आयिल्लो एक भाव कालच्या दिसा ताच्या दुवे सांगता म्हजी भेट केल्ली ताणें मंगळुरांत वस्ती करना आसा. आनी हांव त्या मलगड्या घरांक मीस पेटोवंक येताना तो ताची पतीन हर एका सोनवार सांजेचे आयताराच्या मिसाक ती थंयसर आसतली. आनी तो वळू ताची पतीन कॅन्सर पिडेंत कश्टून आसली आनी जायते कश्ट तिणें भोगल्ले. आस्पत्रेंत दाखल जातली, घरा येतली आनी निमाणे आतां ती ना. थोड्या वर्सां पयलें देवादीन जाली. ताची दूय भलायकी ताची बरी नासली. आवय सरच्या एका वर्सा आदीं तसो एकलोच पूत रस्त्या अवघडाक पडोवन सांबडोवन मरण पावलो मंगळुरांत. अशें पयलें पूत सरलो, ताच्या उपरांत पतीन सरली आनी आतां बापोय आनी आसात मोगान. आनी तो म्हाका म्हणालो काल उलयतना ती ताची पतीन सरच्या 1-2 दिसां पयलें तिणें आपयलें खंय ताका आनी म्हणाली खंय पूत मेला.
फाल्यां हांवूय मरतली आनी परवां तूंय मरतलोय त्या देखून हें पियोवचें ताका इल्लेशी गलपांत आसलो इल्लें पियोवण्याची संवय आसली आनी त्या देखून म्हणाली हें पियोवचें सोडू तें नाका तें बरें ना आनी तक्षण तो म्हणालो खंय तिका हांव विकेंडाक वा निमाणे सोनवारा मातने 1-2 पेग पियोवचें आनी त्या देखून ती म्हणाली की वय म्हज्या मुखार 2 पेग पियेताय भितर वचून आनी 1 पेग पियेताय त्या देखून तें बरें न्ही तें सोण सोडू आनी म्हज्यात असल्या कोणाची जतन करूंक सेवा करूंक प्रयत्न कर आनी 2 दिसां उपरांत ती मरण पावल्ली मोगाचें नांव आनी ह्या भावान हांव सांगू अशें ह्या भावान ताजें पियोवणें संपूर्ण सोडलें मोगाचें नांव आनी आतां एक आसरो प्रारंभ करन कोणाक गरज जाता असल्यांक जागो दिवं आनी त्या दिशेन जायतो वावर आनी इतर वावर जायतो करन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी आज एका जागृत साकरा बरी सोमयाक बेटच्याक ताजें जिविताचें दिर्वें कितें ताणें सोदून काडलां आनी त्या दिशेन ताजें जिवीत जियोन ताजें जिवीत बांदून हाडलां आनी त्या देखून धादोसपणाचें जिवीत तो सोरोन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक अपुर्वेचें गणीत आमकांय आमच्या जिविताचेर नदर घालूंक हेच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जेजू म्हणटा खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज आसा आमचें दिर्वें कितें आमचें दिर्वें खंयसर आसा तें आमी व्हरून पळोवचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो तें गरजेचें म्हजें दिर्वें कितें म्हजें दिर्वें म्हजें आमाल पियोवणें म्हजें दिर्वें म्हजें आस्त बदीक म्हजें दिर्वें म्हजें इश्ट मंत्रां म्हजें दिर्वें आनी कितें ह्या संवसारी संगत्यो संवसारी वस्तुगी मोगाळ भवन आनी भयणीनो जे संगतीक हांव सडीत गामान दितां म्हजें काळीज थंयसर आसतलें मोगाळ भवन आनी भयणीनो जर तर देवाक म्हजें जिविताचें दिर्वें म्हूण घेता आनी त्या देवा सांगता जियोंक हांव आशेतां अत्रेकतां जाल्यार त्या देवाथंय म्हजें काळीज आसतलें आनी त्या देवाक बेडच्याक ताज्या येण्याक अत्रेगून म्हजें जिवीत हांव बांदून हाडटलो मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी पवित्र पुस्तकान पळयता तो तरणाटो जेजू लागीं येवन विचारूंक लागलो सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें गरज जेजून ताका म्हळें आले सगळे उपादेश पाळ आनी तो म्हणालो हे म्हजे पुरो भुरगेपणांत हांव पाळना येयला हांव बरो पूण जेजू म्हणालो तुजें म्हणलें कितें आसा तुजी आस्त बदीक सगळे वीक दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी ताज्या उपरांत ये म्हजो पाटलाव कर आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तो कंतिश्ट जावन तो दुखेस्त जावन जेजू तावन फाटीं गेलो कित्याक ताचें दिर्वें ताची आस्त बदीक जावन आसलें ताचें दिर्वें जेजू न्हय जेजूचो पाटलाव करूंक तो तयार नासलो ताजें आस्त बदीक तो सांडूंक तयार नासलो आनी त्या देखून तो कंतिश्ट जावन दुखेस्त जावन जेजू तावन फाटीं गेलो मोगाळ भवन आनी भयणीनो जर आमच्या जिविताचें दिर्वें कितें म्हजें काळीज खंयसर आसा हें आमी सोदून काडलें जाल्यार आयच्या वांजेलांत सांगल्या प्रमाणे एक जागृत साकरा बरी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी बांदून हाडूंक शकतले मोगाचें न्हू जेजू निदर्शन दिता आमच्या सालत्या जिविताचें एक सोर एक घर पडूंक येताना वा खंयसरी तो सोरूंक वेताना सांगून येना केदाळ येता खंयच्या घडी येताना आनी तो सर आमी न्हिदोन पडलेल्या वेळार येतलो पडतलो सोर व्हरतलो आनी आमकां कळटलें मागीर मात्र तशेंच आमच्या जिविताचोय निमाणे घडी आनी तशेंच जेजूक आमी केदाळ भेटता तें आमकां कोणायकी कळीत ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो केदाळा खंयसर कशें आमी कोणायकी कळीत ना त्या देखून देव आमकां थोडे फुडें इल्लोसो अवकाश दिवंक बरो थोडे फुडें आमकां अवचित म्हणल्यार बरें आपोवन व्हरूंक पुरो ताका बेडच्याक ताचे सांगाता जियोवच्याक पूण ताणें भेटोवंक येताना ताणें आपयताना म्हजें जिवीत एका जागृत साकरा बरी तें तयार आसा गे आनी त्या देखून जेजू म्हणटा एका जागृत साकरा बरी म्हजें जिवीत आसा जाल्यार तो बागीस सई म्हणटा आनी धनींत बसोवन ताची सेवा करतलो ताची जतन करतलो आपणा सांगाता जेवणाक बसयतलो म्हणलें हें वासाब आमकां समजूंक प्रयत्न करता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी एक जागृत साकरा बरी जाय आमचें जिवीत ह्या संवसारांत उदकांतल्या त्या एका बुळबुळ्या बरी बबल्स आमी म्हणटा केदाळा उद येता केदाळ पडटा आमकां आमी नेना मोगाचें पूण आमी हर एक घडी
तयार आसा जाय आयती आसा जाय त्या देखून एक बरें जिवीत एक खरें क्रिस्ती जिवीत एक बरें भावार्थी जिवीत आमी बांदून हाडचें तें गरजेचें मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या देखून आयचे दुसरें वाचाप हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें आमकां समजूंक प्रयत्न करता भावार्थ म्हळ्यार कितें एक भावार्थी जिवीत म्हळ्यार कितें हें म्हणलें भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसा त्या सांगतीचो तोरो आनी आमकां दिसनान त्या संगते विशयान आमकां आसा ती खात्री भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज कशे देवाक मानवाले आनी ताचो प्रतिफल तांच्या जिवितांत कशें तांणी अनुभव केलो गे म्हणलें हाजें दुसरें वाचप आब्रामाचें निदर्शन आमचे मुखार दवरता मोगाळ भवन आनी भयणीनो ताच्या पत्नीचें साराचें जिवीत ती पातयल्ल्या वरवीं चरक्या भुरग्याचें देणें तांच्या जिवितांत कशें जालें तें निदर्शनी आमचे मुखार दवरता त्या देखून आमी एक भावार्थी मनशां जावन आमकां दिसनांत त्या संगतीचो म्हणजे आमच्या सर्गीचें राज आमकां बसयलां तें राज आमचें दायज आनी त्या दिसनांतल्या त्या राजाक आमी बरवशाचे यात्रेक जावन आमी पयन करन समकताना मोगाचें न्हू तें जिवीत आमी जोडी जाय जाल्यार आमचें जिवीत भावार्थाचें जिवीत जाय जाय आमचें जिवीत बरवशाचें जाय जाय आनी आमचें पयन तें सुलाबाचें बरें जिविताचें जाय जाय तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या देवाच्या उतरांचो आमी नियाळ करता आसतना हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना तेस जेजूक ह्या येवकरिस्तांत आमी भेटता आसतना मोगाचें न्हू आज आमी पयल्यान पयलें मागोवंक जाय सडय म्हजो भावार्थ तुजेर तो थीर कर सडय म्हणून आमी मागा जाय कित्याक आमी भावार्थी मनशां जाय जाय मोगाचें न्हू आमी भावार्थी मनशां जावंक आमी प्रयत्न जाय भावार्थ आमचें तें आसूंक जाय दुसरें हें जुबलेवाचें वरास आमकां म्हणटा बरवशाचे यात्रेक एक दीस हांव सर्गाक वेतलो थंयसर म्हज्या सुमया सांगाता जी येतलो म्हज्या देवादीन जाल्ल्या भाव भयणीक हांव भेटतलो असलो बरवसो आमचें तें आसा हरी एक पटी सतमंता मागणें म्हणटाना आमी थेंत भावार्थाचें तें सत तें गुट आमी परगट करता सस्नीक जिवीत आसा म्हणल्यार आमी बरवसता फाती येता आनी ते परगडता त्या देखून आमकांय सस्नीक जिवीत आसा आनी त्या देखून बरवशाची यात्रिका जावन आमी फुडें वचून एक दीस तें सस्नीक जिवीत आमचें करूंक आसा मोगाचें न्हू त्या देखून बरवशाची यात्रिका जावन आमी फुडें वचूंक जाय आसली कृपा आमी मागया मोगाळ भवन आनी भयणीनो तिसरें जेजूक आमच्या जिविताचें दिर्वें जावन घेवया सर्गीचें राज आमच्या जिविताचें दिर्वें जावन घेवया त्या दिर्व्या मुखार दुसरें खंयच्याय की मोल ना मोगाचें न्हू आनी तें दिर्वें चड आनी चड आमचें गन घेवंक हर एका दिसा आमी प्रयत्न करया मोगाचें न्हू आनी चवथें आज आयकल्या भशेन एक जागृत साकर जावया मोगाचें न्हू एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियेवया एक खरें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेवया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आनी त्या देखून त्या मरीपाद आमच्या पयनाक आमी तयार करया केदाळा खंयसर आपयता हांव तयार आसा सांबावलां सांगल्या बरोबर म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां आतां तो प्रतिफल जोडूंक आयतो आसा त्या देखून आमी आमचें झूज झुजोंक आमची धांव बऱ्यान धांवन आमी एक आयते साकरा बरें त्या देखून ल्हान ल्हान संगती आमच्या जिवितान करच्यो मदर तेरेजान म्हणलें द लिटल थिंग्स वी नीड टू डू आउट ऑफ लव आमी ल्हान ल्हान संगती आमी करच्यो त्यो मोगान करूंक जाय कितेंय जावं आमच्या घरांत आमच्या वाड्यान आमच्या भुरग्याचेर जे कितें ल्हान ल्हान संगती ल्हान ल्हान जबाबदारी आमकां आसात त्यो आमी बऱ्यान करतना आमची सर्गीची वाट नीट जाता आनी थंयसर आमी वचूंक तयार जाता मोगाचें न्हू एक जागृत साकरा बरी आमचे जिवीत जाता तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे जिविताचो धनी सोमी आमकां हर एकल्याक एक जागृत साकराचें जिवीत जियोंक आनी आमी भावार्थान उसारलेलें भावार्थान पातयलेलें तें सस्नीक जिवीत एक दीस जोडोवंक आनी आमच्या सोमया सांगाता शाश्वीत त्या घरांत जियोंक आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी आनी ती कृपा तसो सोमी ह्या बलिदाना वेळी आमकां लाभोवन दी म्हणून तसो सोमया कडेन आमी मागया आमीन समेस्त आमी उबे रावया आमची भावार्थाची उसारणी करया एकच देवा सद म्हणटा सर्वोद्वेदार पाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनार आनी एका सोम्या क्रिस्ताक म्हणटा देवाचो एकलोच पुत्र सर काळा आदी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजळलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका नसूंक ना
बापाच्याच सई पासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासून आणि आमचे सोडवणे पासून सरकार ताळतो देवलो आणि पवित्रत्या वरवीं आमकां बरीचे उदारी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे पासून पॉन्स पिलाता काल ताका कुटसार मारलो ताणे कष्ट मरण सोंसले ताका निके पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला जिव्याच्या निवेदनांचे मुठीत करूंक वैभववंत परतून येतलो आणि ताच्या राजवडके शेवट आसतलो आणि पवित्रत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आणि जीव दाता तो बापा आणि पुताचा निमसला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समस्त नमस्कार आणि महिमा हो प्रवाद्यावर बी तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदत्तावरवीं स्थापलेले देव सभे सत म्हणटा पातकाच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि सस्ताच्या जिविता विश्व सुरावता आमेन. मगचनो देव आमचो बाप तो आमकां वळखता तो आमकां राखता सांबाळता आमकां कितें गरजेचें तो आमकां दिता. यस बावर्तांत आनी बरवशान आनी पाथयेन बरोवन आमची मागणी आमी आमच्या सर्गीच्या बापा मुखार दवरया. मोगळा बापा पवित्र सभेचो मुखेली जावन आसच्या बापा लियो सर्गोळी बापांनी याजकांनी आनी धर्मिकांनी बावर्तांत तीर जावन दिसपडते येवची पंथावना पवित्रात्म्याच्या शक्तीन फूट करून तुझ्या पुता जेजूची विश्वास रावंक कृपेन भर म्हूण मागता. जबाब बापा आमची मागणी आयक. आमच्या देशाच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांनी भ्रष्टाचार आनी खोट्या सक्तीचेर जैत व्हरून सर लोकांच्या बरेपणा खातीर जाणवायेन सतानितीन आनी शांतीन वावरूंक एकवटीन देश बांदून हाडच्याक प्रेरण दी म्हूण मागता. आमच्या सर ह्यो जाणांनी वडिलांचो मोग करून कुटुंबाच्या बरेपणा आनी एकवटा खातीर वावरूंक आनी पवित्र सभेंत आनी समाजींत क्रियाळ रितीन वांटो घेवन जिविताच्या कश्टा वेळारी देवाचेर विश्वास दवरून फुडें संवकोवंक कृपा दी म्हूण मागता. जिवितांत निरुद्योग कश्ट संकश्ट निराशा असल्यास समस्यांनी आजच्या सर युवा जाणांक तुजो आदार दी आनी जगत्या वेळार फावो ते मार्गदर्शन मेळोवन बावार्थान बरोशान आनी मोगान जिवन बरो फुडार बांदून हाडच्या दिशेन मेटा काडूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी आधुनीक माध्यमाक आनी वायट संवयाक बली जायनासतना बावार्थान घट जावन क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेलें जिवीत रुपीत करून विश्वासान आनी बरोशान जिवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचो बोवार्थ एवकारिस्तांतल्या सोम्यातय जिवाळ करूंक आनी सोम्याची विश्वासी सक्रा जावन बरोशान फुडें समकोवंक आमकां तुजे कृपेन बोर म्हूण मागता. एक घडीभर आमी आमचे दोळे धांपया. विशेष तरेन आमच्या कुटुंबांत आनी विशेष आमच्या पिरगजेंत सरपिडेस्त आसात थोडी आस्पत्रांनी आसात सगळ्यांचो आमी उगडास काडया तांचे खातीर आज आमी मागया. आनी सांगतच विशेष करून आमच्या पिरगजेच्या युवा जाणां खातीर आज आमी मागया. सर्गीच्या बापा तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मुखार दवरलेली ही खालती मागणी तूं आयक आनी आम्हा समेस्तांक तुज्या बेसावांनी तूं बर आमचो बावर्थ तूं दृढ कर आनी आमकां बरवशान जियोंक जाय अशी कृपा आनी सकत तूं आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. पान संको 115 C46. दुर्बळी आमची जिणी तुवेच दिलेली
शांती पोळी नीत निर्मळ मोनी येशू आमच्या सोम्या सर्गी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे निर्मळ आमची काणी स्वीकार कर मोगड बापा आमकां सर्पीत हांव तुका उड्या वया सवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या स्वीकार कर मोगड बापा आमकां सर्पीत हांव तुका उड्या वया सवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या किती आसा तुझेच देणेत जाऊन आसा तुझे आशे तुझे कुशे काल जाऊन राखून आसा मंडन आमचे समर्पित व्हायच्या दिसा जीवन कर पावन कर भरपूर तुझी ओतून आमचे स्वीकार कर मोगड बापा आमकां समर्पित हांव तुका उड्या वयल्या सवे घे तूं आमकां बर आमचें जिवीत मोगान तुज्या म्हज्या भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पदेदो अर्द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात आणि मैमेत आमच्या नेक्या पवित्रचाल वाज सर्वेस भोव मानून घेऊ सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तुमस आमच्या हातांत घालताय तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वंते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवांतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवी ससनाचें आपल्या महिमे व सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार
भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापाक खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाचे जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण ससंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची तेच बरे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समीस घेयात आनी हांतली पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आनी समीच मनशा पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ so good for good to you. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची खूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगरी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक बवकन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कामुरये देवाचे माये सांगता बगेव जुसे तिसो पती बगेव दमदतान सांजू दतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सान लॉरेसा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दे आनी सांगता तुजी महिमा गाव आमकां बाबा कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या चडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तेंच प्रार्थना धीर घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संस्कार येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळये पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आखातांतली वाटय
कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी प्रमाणे तिका शांती दीन एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे बापाडते आमची काढूळ आमची काढूळ देवाची शेळी संसाराचे बापाडते देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती आमकां शांती. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान आमी सर सुभागी. क्रिस्तूचे कोड अंतर्गत आमी सुमेस्तांव ससनाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 183 D74. ये तू मुझे दे सदा राव तू मुझे दे दैवी कृपेन भर तू म्हाका. मास तुजे कितले स्वादी रगते बोवा मोली आत्मी गटाय सदां दिवचे अत्रेता सोम्या हांव सेवच्या दुता सारका सदा पोसताय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. सोम्या हांव सेवच्या तुका सारका सदा पोसताय म्हाका. दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. दाकाची वाट आनी हांव ताच्यो पांडो चिंतून रावूंक शिकय म्हाका. तुजी येता ताचे तुजी येता सुगम सदा
सकताय अत्रेता सोम्या हांव सेवच्या तुका मासार सदा पोसाय म्हाका दुसरे कितें चिडयेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेता सोम्या हांव सेवच्या तुका मासार सदा पोसाय म्हाका दुसरे कितें चिडयेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियो या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवें. सोमेस्त आमी दिंबी घालया एक 5 मिनटां बर आमी आराधन चलोवन व्हरता मोगाचें न्हू सगळें आमी दिंबी घालया जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. हें आराधन प्रत्येक जावन ओरिसांत ह्या जागांचेर धर्मिकांचेर लायक बावर्त्यांचेर थंयसर हल्लो जाला आनी ताका लागून आज पवित्र सभा हें प्रतिभटन करूंक तांचे खातीर मागोवंक आनी प्रत्येक जावन हें जें कोण करता भारतीय पवित्र सभेक कश्ट दिता दग दिता तांच्या मन परिवर्तना खातीर मागच्या खातीर ताका लागून 5 मिनटां सोम्या सांगात आमी मौनपणी आमी करसूंक आसात तांचे खातीर आमी मागूंक आसा तर त्या सोम्याक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गीत आमी गावया. भवन आनी भयणीनो पवित्र साक्रामेंतांतल्यान जेजू मुखार आमी आसा एक घडी ताका नमान करया आराधन करया. पवित्र सभा ताची एफेस घरां बरयल्लें पत्र अध्याय 5 आमकां सांगता जेजू पती आनी पवित्र सभा जेजूची पतीन आनी जेजून घडलेली ही पवित्र सभा जावन आसा. पेद्रू म्हणल्यार त्या खडपाचेर ही पवित्र सभा जेजून घडल्ली
आणि फाटल्या 2025 वर्सांनी ही पवित्र सभा जिवाळ आसा, क्रियाळ आसा, बळवंत जाल्या. ह्या पवित्र सभेच्या मुखेलपणाद्वारे जायत्यांक बरेपण जालां. मोगाल भवन आनी भयणीनो, संवसारभर जायतें बरेपण वाडलां. ह्या पवित्र सभा म्हणल्यार आवय मारिपात. तिच्या फासलेंत साबारांक आसरो मेळ्ळा, मोग मेळ्ळा, जतन मेळ्ळा, शिकाप मेळ्ळा, भलायकी मेळ्ळ्या आनी मनशापणान जियोवचें जिवीत मेळ्ळां. जायतें बरेपण मेळ्ळां. मोगाल भवन आनी भयणीनो, सगळ्या पवित्र सभेंत, प्रत्येक जण आमच्या भारतीय पवित्र सभेंत जायतें बरेपण ह्या पवित्र सभा मारिपात, पवित्र सभेच्या मुखेल्या मारिपात, भवार्थी वा क्रिस्तवां मारिपात जायतें वाडलां. मोगाचें न्हय, देवान घडिल्ल्या वा जेजून घडिल्ल्या ह्या पवित्र सभे खातीर, ह्या पवित्र सभे मारिपात ताणें केल्ल्या सकट बरेपणा खातीर, ह्या पवित्र सभेची, ह्या पवित्र सभा म्हणल्यार आवयची भुरगें जावची देणें आमकां दिल्ल्या खातीर देणया देवाक आमी अर्घां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया. मोगाचें न्हय. आनी आज जेजून घडिल्ली इत्त पवित्र सभा संवसारभर आनी प्रत्येक जावन आमच्या भारत देशांत जायत्या कश्टार आसा. स्वार्था खातीर, हाग्या खातीर, फारीकपणा खातीर, तांच्या फायद्या खातीर याजकांक, धर्मिकांक, लायिकांक, जी कोण स्वार्था परगट करतात, अरियेकल्याक आनी क्रिस्तवांक एकाल्याकान कश्ट दितात, दग दितात, अपप्रचार करतात, नाका जाल्ले केजी घालून जैला घालतात. आनी हे सगळें आज आमच्या देशान चलोन आसा. पवित्र सभा दुखता. पवित्र सभेक दुखता जाल्यार तें जेजूक दुखता. कित्याक जेजूची पतीन ते तरी तसो जेजू पवित्र सभेचो घडणार ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमच्या मुखार आसा. एक घडीभर मौनपणी आतां सगळ्या पवित्र सभे खातीर आमी मागता आसतना आमच्या भारतीय पवित्र सभे खातीर मागया. भारताच्या कोणशांनी मिसांव वावर करतल्यां खातीर मागया. सुमयेची सुवार्ता परगड करतल्यां खातीर सुमयाचो आदेश घेवन वसा, सगळ्या संवसारार म्हजी सुवार्ता परगड करा. आनी आज विविध कोणशांनी सुमयाची सुवार्ता परगड जाता तांचे खातीर आमी मागया. कश्टां मदें, दगदणी मदें सुमयाक तीं दितात, सुमयाक परगड करतात. हेरांतय प्रत्येक जावन दुर्बळ्यांतय, निर्गतिकांतय सुमयाक देखतात, तांकां सेवा दितात. तरी करून ह्या सगळ भाव भयणी खातीर मागता आसतना जी कोण अपप्रचार करतात, विविध तरांचे बदलाम घालतात, विविध तरांचे केजी तांच्या स्वार्था खातीर, फायद्या खातीर करतात, तसल्यांच्या मोतीक उजवाड मेळच्या खातीर सुमया कडेन एक घडीभर आमी मागया. तसल्यांच्या मोती उजवाड दिवच्याक, आपणे करचें सूख म्हूण तांकां बगच्याक, तें सारकें न्ही म्हूण बगच्याक, पवित्र सभा मारिपात जाल्लें तें बरेंपण ओळखून घेवच्याक, तांच्या मोतीक दोळ्यांक उजवाड मेळच्या खातीर एक घडी आमी मौनपणी आमी मागया. मोगाचें आमच्या भारतीय पवित्र सभे खातीर आमी मागता आसतना आमची मागणी ते सवा सुमयेच्या पांयां आमी दवरया. मोगाचें न्हय. आमी प्रत्येक जावन एक भावार्थी क्रिस्ती जिवीत जियोंक, आमच्या जिविता मारिपार क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमच्या परिसरांत प्रत्येक जावन आमी क्रिस्तवांनी एकवटीत आसूंक, आमच्या मदलो मोसूर, राग, द्वेश, हागे, फारीकपण हें सांडूंक आमी क्रिस्तवां एक सुमयाच्या मिस्तीक गुडीचे सांदे म्हणलें तें वळखून आमी एकवटान रावोंक, एकवटान जियोंक,
कन्नडान आमी आसा ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ सांगणे प्रमाणे आमचो एकवट आमी दाखयचें आमचो एकवट ಅಥವಾ आमी पासारी जाय आमच्यात मध्ये वांटे फांटे जालें जाल्यार आमच्या भावार्थाक अर्थ ना मोगाचें न्हू आमच्या जिविताक क्रिस्ती जिविताक अर्थ ना त्या देखून आमी एकवटी जावच्याक आमी बळवून जावच्याक आमी एका मनाची एका काळजाची जावच्याक आमचे मदलो राग मोसो द्वेश हागे फरीकपण सांच्याक मोगान जियोवच्याक त्या जेजूक आमच्या परिसरांत आमी परगट करच्याक साक्ष जावच्याक आमी करपा मागया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया परगांवांत आसच्या आमच्या भावंडां खातीर मागया मलगड्यां खातीर प्रायवंतां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन सकड पिडेस्त भावंडांक सुमयाच्या पांयदाळ आमी हाडया आस्पत्रेंत आसात आमची भावंडां आमच्या फिरगस कुटुंबाची घराणी आसा जायतीं पिडेस्तां ह्या सकड पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू तांच्या भलायके खातीर सुमयान आपोवच्याक गूण करच्याक सुमयाची सकत करपा गूण करची सकत तांच्या कुडीन वालचे खातीर तांचे खातीर मागया कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगला तांचे खातीर कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून बघता तांचे खातीर आमच्या भुरग्या बळां खातीर आमच्या हर एकल्याचेर सुमयाची बेसां वाळून दीत आनी ते आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गवयांक गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंता काळ तुझ्या कश्टांचो उगडा तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना ಪಾನ್ಸನ್ಕೋ 223 सुम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारास तुझ्या अर्गादिता वाटे तुझे सोलो मोगा तुझ्या राहो
संदेश तुजो गाजो आदार मागता गटाय जोडून सर्गी काढा बेतां सोम्या कुरपे कष्टा दुखा तुझे पातळ मोगा सरता उबे सोम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारास तुझ्या वर्गा दिता वाटे तुझे सोडो मोगा तुझ्या राहो संदेश तुझो गाजो आधार मागता मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वादी आमकां सांजुता देवा आमपासून विनंती कर गिरसाचे करुवे आमच्या देवा आमच्या स्मरणातले बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्राच्या नावे आमेन